तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, संसद म्यूट करता है, जब जब मोदी डरता है, संसद म्यूट करता है। राहुल गांधी जे कितें पार्लमेंटान उलयलो हें कितें वायट आसलें वो सारकें नासलें ताजें उत्तर ताका मेळोंक जाय आसलें. जें राहुल गांधी उलयलो हाचें उत्तर ताका मेळोंक ना. अदीक बरें ताका कसो भायर दवरप हो सरकाराचो प्रश्न आसलो. जे राहुल गांधी उलयलो ताचें सरकारा कडेन उत्तर ना जालें आनी ताका उत्तर म्हणल्यार राहुल गांधीक डिस्क्वॉलिफाय करप. नरेंद्र मोदी म्हणटालो की एक आदमी सब पे भारी म्हणून, पूण आयज हांव म्हणटा एक राहुल गांधी सब बीजेपी पे भारी म्हणून. जे आयज ताका सेंटेन्स मारलें आनी दुसरे दीस रोखडें ताका डिस्क्वॉलिफायड केलो. इतले फास्ट जरी तर हो बीजेपी सरकार एक्शन घेवपाक शकता जाल्यार हो बीजेपी सरकार गोंयांत कित्याक झक मारता. जे 18 MLAs तेणें काँग्रेसीचे चोरून वयले ते आयज 18चे ते 10 सोडून हे 8 जाण MLAसाचो जो हे आहा मॅटर आहा तो स्पिकर सराच्या हातीन आहा. तो स्पिकर सर कित्याक तांकां डिस्क्वॉलिफाय करना. आयज हे सरकार खूब फोटिंगपण जाता. जॉब दितले, तुगेले रोड बरे करतले, फॅसिलिटीज हाडटले. आयज अशें म्हाका तरी दिसना अशें कितें तांकां मेळ्ळां म्हणून. आनी हांव सरकाराक एकूच सांगूं सोदतां की अशें कितें घडलें नेक्स्ट टायम आमी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां खातीर सदांच आवाज उठयतले. काणकोणाचे युथाक घेवन आमी हिंगा प्रोटेस्ट करूंक गेले कित्याक हें जें जाता दिल्लीक तें दिल्ली स्टार्ट जाता आनी स्लोली आख्खे आमगे देशाक फावतलें की हे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कोताय. आतां आमची गोंयची स्टेट घे तुमी सारके मॅक्झिमम वोटान येयल्ली BJP जाल्यार तें केसो गरज आसली आमगेले हे MLA चोरपाक. चोर गव्हर्मेंट म्हणटा हो चोर गव्हर्मेंट जे MLAs चोरताय. कित्याक आतां सद्या तेंची तानाशाही चलता. वेळ ना हुकुमशाही येवपाक आनी ते करूंकूच सोदताय. मोदी म्हणटो जाय तेका हुकुमशाही तेका करूंकूच जाय. तेका वन मॅन लिडर जावपाक जाय. तो मुटा आनी तें जाता तेश कोन्न तें करपा जाय. आमचे इंडियेची डेमोक्रेसी तो काबार करूं सोदता. A big culprits in bringing down the Indian people's name and also causing a lot of defaulters and scams. He didn't say anything wrong. There are many BJP leaders who are in BJP now, who were earlier in the opposition, who have condemned the Modi government and called them corrupt, and they've also termed Modi government equal to corruption. But today they are with the Modi government, so there is no case against them. They are not terminated, but they are welcomed with garlands. They are given positions. But we want to tell people of Goa also that it's time for y'all to awaken. It's time for y'all to rise up. We have elections coming next year. Try and be a voice for the change, because Rahul Gandhi had asked a simple question: where are the SBI funds gone? Why it is gone to Modani, basically Adani and the firm? Why is the funds of the retired people given to Adani to run the company? Modi had no questions, no answers to the questions put by Rahul Gandhi in the parliament, and that's the reason why they first expunged his speeches, then they made the parliament mute, then they disqualified him, and within no time they again gave him a notice to vacate the house that he was staying on the last 3 terms, I believe, 3 or 4 terms.